कर्नाटकान ही घडणी घडल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा, लिगली रेजिस्टर्ड. पूण तहसीलदार थंयसरलो येवन म्हणटा ते गव्हर्मेंट लँड आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येदी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली. थंयसरली स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड. घोडे थंयसरलो जो कारबार आसा, सरकारी कारबार आसा, तांणी घोडे म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका, बट इंडियाज शेम. कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगल्यांक एक सारकी कायदे मोडटात वा कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें, जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम. जेजूची माज मोडली मोडोन कुडीक सुटलो गामाळो. फकत क्रिस्तांवाचेरूच कित्याक वेतातूय सुट्टात बोमाळो. 18 वर्सां इमाज तुवें आसली मोडून दिलो धुमाळो. जेजूची इमाज मोडटाणा लोकांन बोब मारून सोडलो उमाळो. 18 वर्सांनी सुवात सरकारी मोड तांकां कळ्ळें. कितली देवळां सरकारी लुगारार आसा ती पळोवंक कित्याक ना घडलें. JCB मात मोडटाणा दिसो मोडप सोकलां पडलें. जेजूचे कुडके केले ते पळोवन क्रिस्तांवाचें काळीज रडलें. तुवें एक इस्कॉलान क्रिसमस मनोय खोशेन बरोन. क्रिसमस फंक्शन तांचें बंद केलें बाजरंग दाल फुडें चोरोन. सिस्टरांनी कांपलेन केलें सांगाताक भुरग्यांक व्हरोन. पूण कोणेंच एक्शन घेवंक ना, केशीक वचोन पांय गेले जोरोन. 3 वर्सां पयलो आनीकूय कर्नाटका वसलो स्काउट घडलो. जेजूची एक व्हडली इमाज आसलोलो ग्रोटो मोडलो. तेन्ना तुवें इलेक्शन चलो जिखता म्हूण BJPक पावर चडलो. पूण जेजूची इमाज मोडली म्हूण BJP सरकार थंयसर पडलो. गोंया इलेक्शन जावन दुसऱ्या दीस वोकावज घडलो कर्नाटका. इलेक्शना दिसा कावज घडलो तर BJP कानीक इलेक्शन नाका.
ते क्रिस्तांवांक मुस्लिमांक वायट कोत्तात कायदो ना वायट कोत्ता ताका तांचेर एक्शन घेयना जाल्यार मोदी कोट्यानाक बुडोय सांगता तुका गोंयकारांदो बारीक चिंता गोंयांतूय लागला तसलोच असो नातूर सांगात इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवा आयलो कसो मोत्र्यादो भेदभाव करी नाका तुमचेर आमकां आसा बरो वासो नातूर गोंयांतूय वसलो कावज घोडटलो कर्नाटकाक घोडटा तसो आमच्यो इगर्जो मोडूंक ते सोदतेले सांकवाडे बोवाड चलता तसो